उगवे फारपेट प्रकरणातले आरोपी IRB पुलिसांचेर जातली खर कारवाय बडतर्फ करतले, DGP उलयलो। आमकां वेंचणुकेत तेंको दियात, घाटी म्हणू नाकात, आमचो सरपंच वेंचून आयला, आमी तुमचे भाव। कन्नड साहित्य परिशदेचे अध्यक्ष सिद्धण्णा मेट्टीचो गोंयकारांक उलो। कोण्या काम सुरू केलां, पोटवेंचणुकेत उमेदवारी कोणाक दिवची ते पक्ष थारायतलो, उमेदवारी दिल्यार वेंचणुकेत देंवतलो। रवीचो पूत रितेश नायकाची तयारी। सिंधुदुर्गात धुमाकूळ घालपी ओमकार हत्याक फुडल्या 8 दिसांक करतले जेरबंद, कायदेशीर परवाने मेळ्ळ्यात, सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकाराची माहिती। गाडी रिवर्स घेताना अदमात चुकलो, गाडी सरळ उदकांत दिवचले, सारमनस फेरी धक्क्यावयली घडणूक, स्थानिकांनी केले गाडयेंतल्या लोकांक साल्वार। दुख्याक लागून फेरी सेवा बंद असताना फातोडेर एमर्जन्सीक लागून फेरी बोट चोडना फेरी धक्क्यावयल्यान रायबंदर, कर्मचाऱ्याच्या धाडसाक लागून एकल्याचो वाटावलो जीव। अफगाणिस्तानात आयतारा 6.3 रिश्टर केल्याचो भुंयकाप, 7 जाणांक मरण, 300 चड लोक जखमी। तेलंगणात भिरांकूळ अपघात, बस आणि डंपरा मदीं अपघात, 20 प्रवाशांक मरण, कितले जखमी। अंदमान निकोबारात सायक्लोन अलर्ट, बंगाल खाडीत तयार जावपी कमी दाबाच्या क्षेत्राक लागून IMDन दिल्या चक्रीवादळाची शिटकावणी। जयपुरात एका सोरो पियेल्ल्या ट्रक ड्रायव्हरान 14 गाडयांक दिलो धपको, 19 लोकांक चिड्डून मारले।